नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता। गोयातले चडशे मुखेल हिस्ट्री शीटर सध्या वांगडाच जेलीत। फाटल्या 2-1 म्हयन्याक जाल्ल्या मारामारी आनी हेर केसीक लागून कोलवाळच्या जेलीत। रायबंदरा एका घरा कुशीच्या गॅरेजीक उजो लागून 6 गाडयो लासून काबार। 4 दुचाकी आनी 2 चारचाकी पेटल्यो। लाखांचे लुकसाण। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार मुख्यमंत्र्याच्या बॉल्सांत। सीएमाच्या आशीर्वादान ताजो मायनिंग धंदो नेटान चल्ला। आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो आरोप। चिमला येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाचे प्रकल्प भायरावपाक चिमलाच्या थळाव्यांनी बांयगीणकार राखणदाराक घाले गाराणे। मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे आर्थीक मूल्यमापन करपाची याचिका हायकोर्टान मारली भायर। याचिका भौशीक हिता संदर्भात नाशिल्ल्यान याचिकादाराचेर 50,000ची फायन। आणि फुडल्या वर्सा सावन ईव्ही गाडयांचोय आवाज येतलो। ईव्ही गाडयांक आवाज सक्तीचो करचो केंद्र सरकाराचो निर्णय। फाटल्या 2-1 म्हयन्यांक जाल्ल्या वेगवेगळ्या मारामारी आनी हेर केसीक लागून गोयातले चडशे मुखेल हिस्ट्री शीटर सध्या वांगडाच जेलीन पावल्या। मुंगूल गँग वॉर, एक्सटॉर्शन केस आनी रामा काणकोणकार मारपेट केशीक लागून हे हिस्ट्री शीटर सध्या कोलवाळे जेलीन। गोयातले चडशे हिस्ट्री शीटर सध्या कोलवाळे जेलीन पावल्यात। मुंगूल गँग वॉर, एक्सटॉर्शन केस आनी रामा काणकोणकर मारपेट अशा वेगळ्या वेगळ्या केसीन सापडलेले सुमार 15 जाण हिस्ट्री शीटर सध्या एका जेलीत। म्हयनोभर फाटीं साश्टीत मुंगूल गँग वॉर आनी एक्सटॉर्शन केस जाल्ली। ह्या केसीत अमोग, बेपारी, वेली, प्रकाश आनी वॉल्टराक अटक केल्या। ह्या दोनूय केसींनी आतां मेरेन 28 जाणांक पुलिशेन धरल्या। 28तले 5 जाण हिस्ट्री शीटर। परवरे बिल्डरा कडच्यान खंडणी घेवपाचे केसीत 3 जाणांक अटक केल्ली। तातूंत टार्झन पार्सेकार, सागर पाटील आनी एकट्याक अटक केल्ली। ह्या केसीत धरिल्ले 3 दोग जाण हिस्ट्री शीटर। रामा काणकोणकार मारपीट केसीत पयलीं 7 जाणांक धरिल्ले। तातूंतल्या 3 दिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जेनिटो कार्दोजोक अटक केल्ली। सगळे मेळून 8 जाण सध्या न्यायालयीन कादयेत आसात। 8 जाणां मदले 7 जाण हिस्ट्री शीटर। ताचेर मारपीट आनी हेर केसी आसात। ह्या पयलीं जेनिटोक NSA लावन हद्दपारूय केल्लो। सध्या हे सगळे कोलवाळी जेलीन आसात। वेगळ्या वेगळ्या केसींनी मात एकाच वेळार इतले हिस्ट्री शीटर वांगडाच आमकां जेलीन आसपाची ही पयलीच खेप अशें कळटा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार मुख्यमंत्र्याच्या बॉल्सांत। आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो आरोप। सीएमाच्या आशीर्वादान ताजो मायनिंग धंदो नेटान चल्ला। आपणाक अशें कळ्ळां मात खरेपण खबर ना। हाजे फुडें काँग्रेसी वांगडा केन्नाच युती करचे ना। काँग्रेसीक पातयेवपाचे ना। काँग्रेस भाजपाचे खूब आदले संबंध अरविंद केजरीवाल मडगांव भर सभेन उलयलो। कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है। मैंने कहा कैसे? बोला कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो सीएम की जेब में है। मैंने कहा कैसे? आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम अमित पाटकर। तो कहता है सर अमित पाटकर उनका नाम है और उनका माइनिंग का बिजनेस है। माइनिंग का बिजनेस सीएम के आशीर्वाद के बिना चल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना मिल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना रिन्यू ही नहीं हो सकता। तो दोनों तो बोला मिले हुए हैं, वो तो उनकी जेब में है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता। मैंने आके गोवा के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ है तो सही ऐसा। गोंयांत बीजेपी ना जाल्यार काँग्रेसीन सत्ता केल्या। बीजेपी आनी काँग्रेस एकूच, तांचे एकमेका बरोबर साटेलोटे आसा आनी ही सिस्टम बदलची पडटली अशें अरविंद केजरीवाल मुखार उलयलो। ये चुनाव
2027 का चुनाव इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। ये चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टी बदलने वाला चुनाव नहीं होगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये चुनाव सिस्टम बदलने का चुनाव होगा, इस सिस्टम को बदलना है। बीजेपी एंड कांग्रेस आर अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिस्टम है। कुछ फैमिलीज इधर है, कुछ फैमिलीज इधर है, इनके जॉइंट बिजनेस चलते हैं। जॉइंट बिजनेस है कि नहीं है? जॉइंट बिजनेस चलते हैं इन लोगों के। हमें बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं इस बार बीजेपी हार गई, इस बार कुछ नहीं हारता, ये सिस्टम काम करता रहता है। इस बार ये सिस्टम बदलना है, उसके लिए आपको काम करना है। सो व्हेन यू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी, बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर गोवा। गोवा का सिस्टम बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। केजरीवालाच्या स्टेटमेंटा उपरांत काँग्रेसीच्या अमित पाटकराची केजरीवालाक ट्विटा वरवीं डिबेटीक चॅलेंज। वेळ आणि सुवात थाराय आणि आपय डिबेटीक तयार म्हूण आपाच्या अमित पालेकराचे ट्विटाक जाप। ज्या पद्दतीन पालेकार केजरीवालाक डिफेंड करपाक फुडें आयला ताचे वयल्यान ह्यो गजाली कोणे केजरीवालाक पावयल्या ते स्पश्ट जाता म्हूण पाटकराचो परत ट्वीट। केजरीवालाक डिबेटाक हाड, ताचे वांगडा तूं फिडींग करपाक रावल्यार जाता म्हूण पाटकराचो रिप्लाय। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शेनवारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चिमलान येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचो व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घाले उपरांत आयतारा चिमलाच्या थळाव्यांनी राखणदाराक गाराणे घाले। सरकाराचे दोनूय प्रकल्प भायर रावपाच्या हेतान जाग्या वयल्या देव बांयगेणकाराक थळाव्याचे गाराणे। IT पार्का वेळारी होच राखणदार पाविल्लो म्हण थळावे उलयले। जेव्हा भाईगीण करा तुझ्याकडे आम्ही मागता चिमलकार। चिमला कदंबा प्लॅटोर येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाक थळावे विरोध करतात। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहच्या हस्तुकी प्रकल्पांक व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घालतले म्हूण कळ्या उपरांत शुक्रारा थळाव्यांनी प्रकल्पां आड मोर्चाय काडिल्लो। चिमला पंचायतीन दोनूय प्रकल्पांक स्टॉप नोटीसूय काडिल्ली। सरकार थळाव्यांची मागणी कानामनार घेना जाल्यार राखणदाराक गाराणे घालतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्ली। शेनवारा गृहमंत्र्याच्या हस्तुकी प्रकल्पांचो व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घातल्या उपरांत थळाव्यांनी शिटकायिल्ले प्रमाण आयतारा जाग्यावेल्या देव बांयगेणकाराक गाराणे घातले। 2018 हांगासर सरकारान IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केल्लो। आयज जशें आमचेर संकट येयला त्या वेळारूय आमगेर तशेंच संकट येयल्ले। तुजे कडेन आमी हांगासर मागणें घातलें, गाराणें घातलें, आमचे चिमलकाराचे रक्षण कर। किंवा IT पार्क जो आसा या तुझ्या हद्दीच्या तुवें हांगासरसून लावणून घातलो आणि आमच्या चिमलकारांक न्याय दिलो। जवळजवळ 6 वर्सांनी हो रोहन खंवटो नावाचो एक सैतान कसो आसा जो आमच्या चिमलकाराच्या जिवाचेर उठला, सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर गाराणे घालता। त्या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा बांयगेणकार, तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय CM जो आसा प्रमोद सावंत, बाब रोहन खंवटो, आमचो आमदार, आमच्या गांवचा सरपंच यांका एक बरी बूथ दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक। ह्यो जे आसा ज्यो कोण ह्या आसा सोशल वर्कर आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंच्यांनी येवचे आणि आमचे जे तळे आसा ते पळोवचे आणि सरकाराक सांगचे तुम्ही हांगासरली बायोडायव्हर्सिटी, सगळे पर्यावरण, उदक सगळे नष्ट करतले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकार। फुडल्या वर्सा सावन EV गाडयांचोय आवाज येतलो। EV गाडी फाटल्यान येवन ओव्हरटेक करून गेल्यार पसून कळना, येता आनी झुप्प करून वता। सायकलिस्टांची रस्त्यांचेर यो वच करप्यांची सामकीच वाट लागता म्हण केंद्र सरकारान EV गाडयांक आवाज सक्तीचो करचो अशें थारायलां। फुडल्या वर्सा सावन EV बसी, ट्रक, हेर प्रवासी गाडयो पेट्रोल डिझेलाच्या गाडयां भशेन आवाज करतना पळोवंक मेळटल्यो। आता जे EV व्हेकल्स आसता तेंचो बीन आवाज जे नॉर्मल कार्स आसता डिझेल और पेट्रोल तेंचे भशेन येतलो। सद्या ज्यो EV कार्स आसता और ज्यो बसीस आसता और व्हॅन्स आसता तेंचो आवाज खूब सायलेंट आसता, पण तेंचो बी आवाज खंय
जसो आतां नॉर्मल व्हेकल्स आसता डिझल और पेट्रोल तेंचे भशेन येतलो. सेंटरान प्रपोज केल्ले आसा एकॉस्टीक व्हेकल अलर्टींग सिस्टम. ही सिस्टम सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्ली आसा जेणे करून ज्यो व्हेकल्स आसा ज्यो सायलेंट आसता ईव्ही व्हेकल्स तेंचो आवाज येवपाक लागतलो. हेजें मेनली कारण म्हणल्यार ज्यो चडशे ईव्ही व्हेकल्स आसा ते खूब सायलेंट आसता. हे करून जे पेडेस्ट्रियन आसा रस्त्यार चलतात और जे सायकलिस्ट आसा और जे लोक तांकां दिसना तेंचे खातीर खूब त्रास जाता कित्याक तांकां केन्ना गाडी येता ती कळसना और इवन जे सायकलिस्ट आसा तांकां कळत ना केन्ना ओवरटेक करतो. हे कारणान सरकारान ही नवी सिस्टम प्रपोज केल्ली आसा जेणे करून जे ईव्ही व्हेकल्स आसा तेंचोय आवाज येतलो. आनी सद्या खातीर ही फक्त सिस्टम इम्प्लिमेंट केल्ली आसा ज्यो व्हॅन्स आसा ज्यो पॅसेंजर व्हेकल आसा तेंचे खातीर और जे बसीस आसा तेंचे खातीर और ट्रक्स तेंचे खातीर. सद्या खातीर ही फक्त सिस्टम प्रपोज केल्ली आसा व्हडल्या गाडये खातीर. आनी ही सिस्टम फुडल्या वर्सा पासून प्रपोज केल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर चेतन गांवसा वांगडा शिरीष कुंकळकार. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे अर्थीक मूल्यमापन करपाची याचिका हायकोर्टान भायर मारल्या. हायकोर्टान गोंय सरकाराक ह्या संदर्भात निर्देश दिवचो म्हण हायकोर्टात भौशीक हिता खाला याचिका घाल्ली. याचिका भौशीक हिता संदर्भात ना, कायद्याचो दुरुपयोग केला म्हण जाणवल्या उपरांत कोर्टान याचिका घालतल्याक 50,000ची फायन भरपाक लायल्या. फायन भरपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे आर्थीक मूल्यमापन करपाचो गोंय सरकाराक हायकोर्टान निर्देश दिवचो म्हूण हायकोर्टान PIL घातिल्ली. GMRाक कंत्राट दिल्या उपरांत मोपाच्या सिटी सायडीन जाल्ले उदरगतींची सरकाराक फावते रितीन येणावळ मेळना, सरकारी येणावळीक धोको बसला म्हूण याचिकदारान दावो केल्लो. मात गोंय सरकारान हो दावो न्हयकारलो. हायकोर्टान सगळ्या गजालींचो नियाळ घेतल्या उपरांत याचिकदाराची याचिका भायर मारपाचो निर्णय घेतला. याचिका भौशीक हिता संदर्भात नासून कायद्याचो दुरुपेग केला म्हूण हायकोर्टाची पळोवणी. हाका लागून हायकोर्टान याचिकादाराक गोवा स्टेट लिगल सर्विसेस ऑथॉरिटीज हांकां 50,000 भरपाक लायल्या. हे भरपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. RSS संस्थेक अंदू 100 वर्सां पुराय जाल्या. फाटली कितली दशकां विश्वशांती आनी मनीस कल्याण हे ध्येय मुखार दवरून संस्था वावुरता. ह्या वर्सा विजयादशमी उत्सव आयतारा 5 ऑक्टोबराक आझाद मैदानार जालो. कार्यावळीक भौशीक तक्रार विभागाचे संचालक प्रसाद वळवयकार मुखेल सोयरे आनी संघचालक कोकण प्रांत अर्जुन यशवंत चांदेकर हांच्या उपस्थितीत कार्यावळ जाली. एक म्हणजे आम्ही ल्हानपणांतल्यान संघान बाबा बरोबर सुद्धा वतालो. ल्हानपणाची जे संस्कार आमचे जाल्या ते कुटुंबा बरोबर बाबा आनी संघान ताजो खूब व्हडलो वांटो आसा. पयलींच्या 100 वर्सां संघाचो एक डेट येता पण ताच्या पेक्षा पूर्ण जो आमचो वाडप जालो बरोबर तो एक बरें शिक्षण मेळ्ळा. म्हणून विजयादशमीच्या दिसा हो एक विशेष दिन आसा. दर वर्सा 100वे शताब्दी वर्षान वता म्हणजे एक ताचो आमकां सगळ्यांक चड आसा. अंदू पयलेच फावट पणजेचो आमदार मंत्री बाबूस मोन्शेरात RSSच्या कार्यावळीक हजर रावलो.
I was invited to come and have come for the function. It was really very impressive. First of all, I congratulate RSS. It took me for completing 100 years. I think I learned a lot of history actually from the speaker who had come. I think who was in charge of Goa and surrounding area, and I have seen right from the child till senior citizens basically taking active part in the organization. Now it is only 100 years that they have completed. I am sure for generations to come and for centuries to come this institute will continue. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. धोडशे बांदोडेच्या सेवा फाउंडेशनान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि कालिदास घाटवाळा हस्तुकी खेळा मंत्री रमेश तवडकराचो भोवमान केलो. एका बऱ्या मनशाचो सत्कार आपल्या हातांतल्यान जाला म्हण मंत्री ढवळीकार उलयलो. श्रमधाम संकल्पनेक लागून सत्कार केला म्हण सेवा फाउंडेशनाचो अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार उलयलो. आणि अशें काम करते कारण त्याचे 2 प्रोग्राम हांव मुद्दाम केलो. एक त्यांच्या स्कुलाचो जो वार्षिक प्रोग्राम जाता खरें पळोवपा सारको प्रोग्राम फुडल्या फावटी मुद्दाम निश्चिंतान सगळे लोकांक थंय व्हरचे त्याचे प्रोग्राम मुद्दाम बस करून सगळ्यांक कारण मोठी बस आमचे 2 गाडयो दाखय what we got and what we can do. हे गोष्टी आमच्या लोकांक कळून कारण ह्यो समाजात रूढी आसा त्यो सांबाळपाचो प्रयत्न ताणें केला. त्याबद्दल ताचें मनापासून अभिनंदन करता. आज परत एकदा सगळ्यांक म्हाका आपयलो म्हणून तुमचे मनापासून अभिनंदन करता. आयज प्रश्न पडटलो की रमेश तवडकराचो सत्कार करतलो. सगळ्यांक प्रश्न आसतलो सेवा म्हणून जे काम करता किंवा स्वराज्य वळखता जाल्यार मोस्ट डिजर्विंग अशें प्रत्येक जण म्हणटलो. पूण प्रत्येकाक प्रश्न पडटा आसतलो की रमेश तवडकर सराचो सत्कार तो बीन वर्ग बंदरसानाचो किंवा बाकीचे लोक उलयतले की मंत्री खूब जाण जाल्यार मंत्री जालो म्हणून सत्कार जालें कितें. तर क्लियर सांगपाक म्हटल्यार तेजे फेलिसिटेशन जे आमी आयोजीत केल्लें आसा ते श्रमधाम जेजो कॉन्सेप्ट जो देश करपी जगार अख्ख्या राज्य केलें नांव केलें त्या जे काम आसा तेच्या खातीर जे आमचे सेवाचे आनी तेंचे विचार रुपाक लागले आनी जी सेवाची जी आमची कल्पना आशिल्ली किंवा जे सेवाच्या हितून काम करता खुबश्यो गजाली आमकां सरा कडल्यान शिकपाक मेळ्ळा. सराक आमी ऑब्जर्व करून शिकपाक मेळ्ळा. सुदीन ढवळीकर सराचे विशय आसा. सो सत्कार आमी तेच्या खातीर करता की एक असो व्यक्तिमत्व जेणे गरीब लोकांचे दुखां पुसली जेका आयज गव्हर्मेंटाच्यो जितक्यो स्किमी आसा हांव गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटान काम करता गेली 16 वर्सां आनी हे कित्याक लागून सांगता की हायेस्ट जर आतां आसराच्यो ज्यो स्किम्स ज्यो एप्लिकेशन जर येता गोंय म्हणून जाल्यार सुदीन ढवळीकर सराचे आसा. म्हणून सराक खबर आसा की टेक्निकल इतली इश्यू आसा सर तेंचे कडेन झगडटा विशय सुद्दां मागून घेता पूण डॉक्युमेंटेशनचो विशय आसा तेच्या खातीर इतके प्रॉब्लेम जाता. आमी सुद्दां काम करता आसतना आमच्या लक्षांत येता की सराचें कार्य कितें आसा. रायबंदरा घरा कुशीच्या गॅरेजीक उजो लागून 6 गाडयो लासून काबार. तातूंत 4 दुचाकी आनी 2 चारचाकी आशिल्ल्यो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फामील खंय घरांत टीव्ही पळयताली. भायर लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत खंय उजो पालोवपी दळाक आपयले. फायराची गाडी येता तो मेरेन सगळे लासले. 15:46 आमकां कॉल जाला 3:46 घराक उजो लागला म्हणून कॉल आयला. इमिजिएटली आमी ओल्ड गोवाची फायर स्टेशनाची ड्युटी करून टर्न आउट केला आनी पळयत जाल्यार हांगासर 2 गाडयो पेटलेल्यो आसल्यो आनी त्यो गाडयेचो गॅरेजीच्या फायराच्यान तो घराक स्प्रेड जालो आनी ओल्ड गोवा फायर स्टेशनान ड्युटी करून कंट्रोल केलो आनी जसो गाडी रेनफोर्समेंट मागलो ओल्ड गोवाचे हांगा पणजे आनी फोंडाचेच मागलो आनी तेन्ना स्प्रेड जालो भरपूर फायर स्प्रेड जाला. आतां सध्या आमी अंडर कंट्रोल हाडला. फॉल सेलिंगाचो हे जाला मातसो डॅमेज जाला वयल्या रुपाक पडला आतां रूप काडून आमी तो उजो पालयता भितरल्यान. रायबंदर हांगसर गॅरेजीक उजो लागून टोटल 6 गाडयो काबार 2 4 व्हिलर आनी 4 2 व्हिलर अशें करून टोटल 6 गाडयो काबार जाल्ल्यो आसा. फॅमिली जी भितर टीव्ही पळयताली तांकां खंय कळना पयलीं की बाबा उजो लागला म्हणून. जेन्ना भायल्या लोकांनी सांगलें तेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा उजो लागला म्हणून. तेजे नंतर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो पूण ते म्हणल्यार उजो खूब व्हडलो जाल्लो आशिल्लो.
आनी तो मागीर कमी करपाक कांय कंट्रोल नाशिल्लो. फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार ज्यो स गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा, फुल्ली कंप्लीट काबार जाल्ल्यो आसा. तसोच तुमचो मातसो घरान गेल्लो, घरान वचून मातशें पळसींग डॅमेज जाल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर रिस्क पळयता. आयतारा सांकोड्डे कळंगूट ग्रामसभा जाल्यो. आपतकालीन कितेंय घडल्यार पंचायती कडेन फंड आसना. शिक्षण संस्थाक पंचायत फंड दिता काय ना म्हण प्रश्नचिन्ह. गटार साफ करपाक, बुश कटिंग करपाक कितले मोडले काय म्हण विचारल्यार पंचायतीन डॉक्युमेंट दाखोवपाक एका सप्तकाचो वेळ मागलो. जाल्यार कळंगूटच्या लोकांक अर्बनायझेशना विशीं कळोवपाक CRZच्या अधिकाऱ्यांक आफोवपाचो पंचायतीचो प्लान. सांकोड्या पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली, कारण ह्या पंचायतीन जायते ग्रामस्थांनी विशय काडलेले. ते म्हणल्यार प्रत्येकाली कितें एखादी गजाली घडटा, कोणाच्या घरात झाड पडटा, कितें कट्टा जावं वीज पडटा, जावं सामको हलाखीचो मनीस आसा, अशा टायमार जर कितें आयलें जाल्यार ते फंड ना म्हणटा आनी एंड करता. आतां पर्यंत केन्ना स्कुलांक पंचायतीन फंड दिल्या काय कितें हो एक भाग आसा, आनी तेणी टायम मागून घेतला. त्या प्रमाणे ताका सगळे दुकुमेंत काडूं जाय म्हणटा तो. फुडल्या आयताराक रोखडेंच कळटलें तोच चुकला की आमच्या लोकांनी बाबा मांडलें तें चुकीचें आसा. हें पंचायत म्हणून सो जितलो टोटल अकाउंट बॅलन्स जी पंचायत आमची मेंटेन करता, बरं कितली कामां त्या पंचायतीन केल्ली आसा, कितली कामां प्रपोज केल्ल्या, कितले फंड तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा, हें सगळें आमकां त्या एपा वयल्यान आमकां कळटा. ह्या 6 म्हयन्यांक आमच्या पंचायतीन बिसायड्स आनी विलेज कसलो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सोडून जो एक्सपेंडिचर जो आसा 5,77,000 फक्त आमचो गटर क्लीन करपाक आनी आमचे बुश कटिंग करपाकूच यूज केल्लो आसा. आमच्या ग्रामसभेन मागली की बाबा तूं जस्टिफिकेशन दी 5,77,000 रुपया तुजे मोडल्या, तेजे आमकां क्लियर हिशोब दी म्हणून. सो खंय चुकपी दिसली आनी तेंचे कडल्यान आन्सर जालें ना. माझो प्रश्न कितें आसलो, ही बिल्डींग 8 वर्सां जाली फावंडेशन घालून, आज पर्यंत ती बिल्डिंगेचें उद्घाटन जायना. टावन कॉन्ट्रॅक्ट धाडला, तेजे एनओसी मेळ्ळें, आमी ताका परमिशन. ही जी ग्रामसभा आहा ती फुडल्या आयताराक कंटिन्यू करपाक लागले. आनी ग्रामसभेक आतां मांडलेलो आसा, ते कितें विशय आसा तेजेर आमी कंटिन्यू करता. एकूच पॉयंट आसलो अर्बनायझेशन आमी तांकां इन डिटेल एक्सप्लेन केलें आनी ग्रामसभा मेंबर मेळले CRZ ऑफिसरांक जा पळय, आमी आतां CRZशी मेळटले, तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेतले ताका हांगा येवपाक आनी मागीर एक मिटींग आपयतले हांगा. दसऱ्या उपरांत पेडणेच्या पालये गांवांत देव भूतनाथ आनी देव रवळनाथाची तरंगां भायर सरता. थळाव्या भक्तिभावान उमेदीन देवाक आपल्या घरांनी येवकारता. गांव जेवणाची परंपरा पाळून सगळ्या गांवच्या लोकांक जेवणाक बसयता. बुलेटीन सोंपतना पळोवया खासा पेडणेच्या पालये गांवची तरंगां. पावणेराक गांवात भायर सरतात पावणेराक आनी ताचो भाग म्हणून दुसरो पावणेर आमच्या गांवांत तर हे देव पावणेराक आयिल्ले आसा. ते आमचो इवाळ जालो, गांवचेवर आसा, गांवचे चडशे लोक हो पावणेर चुकयनात आनी एक आकर्शण कशें ह्या पावणेराचें आसा. ह्या जमान्यात असो एक क्षण पळोवपाक मेळना आनी एक क्षण करता आसतना जी भुरगीं आसात जरी वेगवेगळी बिराडां आसली तरी सुद्दां हांगा येवन वावरता आनी जेन्ना जेवणां वाडपाक आमची जी यंगर आमची पिढी आसा ती भायर सरता तो कौतूक करपाक जाय. वावरतना ते पिडयेन दाखोवन दिल्लें आसा की ना आमकां ज्यो परंपरा आमकां उत्सव हे मान्य आसा. बुलेटिनींतल्यान सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा.
पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.